A49. Sumya tuझ्या मंदिरा जमल्या भेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे बदा मुक्ती तुर्बे बाना मोगाळ बाबोय तू आमचो पाटय आधार तुझो विज्ञान वारानी रसो लाभय सांगात तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी दुर्बेन भगवान मुक्ती दुर्बेन माना. आयच्या मिसा वेळार ही तसवां आमी मुखार दवरून देवा कडेन मागया. देवाकर गंजावन वेनेसा कर्नेलियोच्या जल्म दिसाक मीस दिला. स्टेफन आनी वरिना तशें देवाकर गंजावन मीस दिला. रेनी फ्लेविया बॅप्टिस्ट वालेन्सिया जल्मा दिसाक देवाकर गंजावन मीस दिला. स्टेफन अल्मेडा क्रिस्टोफर डिसिल्वाच्या आत्म्या खातीर मीस दिला. मार्गरेट डिसिल्वा आज आश्रयाच्या निवाशांक ब्रेकफास्ट दिल्या. रेनी फ्लेविया बॅप्टिस्ट वालेन्सिया देवाकर गंजावन तशेंच दनपारांचें जेवण दिलां. वेनेसा कर्नेलियो जल्मा दिसाच्या उठासाक तांच्या तेसवां पसत आनी आमच्या तेसवां पसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. आमी बेटोवचें बलिदान देवा बापाक मेस्वा सारकें आमच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया. आमी सांगाता उसार म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भुग्यांक सुद्दां संकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पराक देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. आमच्या तसवां खातीर आमी मावनपणी मागया. मोगाळ बापा तूं मायपासान फावो करताय ते आत्मीक वकात अदीक आमकां लाभच्याक
कतकतीत त्रेगांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नात. दानियल प्रवतेच्या पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना दारियस रायान नेमलेले अध्यक्ष आनी राजप्रतिनिधी सांगाता मेळून दानियेलाच्या घरा भितर सरले आनी दानियल आपल्या देवा मुखार प्रार्थना आनी विनंती करतलो तो तांकां मेळ्ळो. ते रायाशी गेले आनी राजाज्ञे विशीं तांणी रायाक म्हणलें, राया, कोणी एक मनीस 30 दीस पर्यंत तुजे लागीं शिवाय दुसरे खंयच्याय देवा लागीं वा मनशा लागीं प्रार्थना करीत जाल्यार ताका शिवाचे दोलींत उडोवंक जाय म्हूण तुवें राजाज्ञेचेर सही केली जाय न्हय. रायान जाप दिली, रद्द करूंक जायना त्या मेदियांच्या आनी पर्सियांच्या कायद्या प्रमाणे घेतलेलो निर्णय थीर आसा. तेन्ना तांणी रायाक म्हणलें, राया, जुदाच्या निर्वसिता मदलो दानियल तुजी वा तुवें सही केल्ल्या राजाज्ञेची पर्वा करिना आनी दिसाक 3 पावटी तो प्रार्थना करता. हें आयकून राय भोव कंतिश्ट जालो. दानियेलाक सोडूंक ताणें निश्चय केलो आनी ताका वाटोवंक एक वाट सोदून काडचे खातीर दीस पडसर ताणें आपली तकली जरयली. पूण ते मनीस सगळे सांगाता मेळून रायाशी परतून आयले आनी तांणी म्हणलें, मेदियांच्या आनी पर्सियांच्या कायद्या प्रमाणे रायान एक पावटी राजाज्ञा वा आदेश प्रगट करतस तो आनीक बदलूंक जायना म्हूण उगडास तर. तेन्ना रायान दानियेलाक धरून हाडूंक आनी ताका शिवाचे धोलींत घालूंक फर्मायलें. रायान दानियेलाक म्हणलें, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं. तेन्ना तांणी एक फातर हाडलो आनी तो धोलीच्या दारार दवरलो. आनी दानियेला विशीं घेतलेल्या निर्णयान कसलीच बदलावण जायना जावच्याक रायान फातराचेर आपली आनी आपल्या सरदारांची मोर मारली. उपरांत राय आपल्या रावळेराक गेलो आनी उपास करून ताणें रात सरली. कसलेंच काण हाडून ताका दिलें ना आनी न्हीद ताका पडली ना. सकाळीं फुडें दीस उदेवच्या वेळार राय उठलो आनी तुर्तान शिवाचे दोलीशी गेलो. दोलीशी पावतच ताणें आकांतान बरोवन बोब मारली, दानियेल, जिवदेवाच्या सेवका, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय त्या देवाच्यान तुका शिवाच्या फासांतलो निवारूंक जाला. तेन्ना दानियेलान रायाक जाप दिली, राया, लांब आवक तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिवाची तोंडां बंद केली आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना. कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार हांव निरपराधी आसलो आनी तुजे मुखारी हांव निर्दोशी. रायाक वर्तो संतोश जालो आनी दानियेलाक धोलींतलो भायर काडूंक ताणें फर्मायलें. दानियेलाक धोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगळ्यांनी पळयलें. कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विश्वास दवरलो. दानियेलाचेर आरोप घाल्ल्यांक रायान आपोवंक धाडले आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी तांच्या भुरग्यांक ते दोलींत घालूंक फर्मायलें. ती दोलीच्या तळाक पावचे आदींच शीम तांच्या आंगार पडले आनी तांच्या हाडांचे कुडके केले. उपरांत दारियुस रायान आख्ख्या संवसाराच्या सगळ्या भासांच्या लोकांक आनी राष्ट्रांक अशें बरयलें, परिपूर्ण शांती तुमचे सवें आसूं ही म्हजी आज्ञा. म्हज्या राज्याच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकांन दानियेलाच्या देवा मुखार थरथरूंक जाय
आनी भियोंक जाय, कित्याक तो देव जिवंत देव, ससनाक तो जियेता, ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ना, आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता, सर्गार आनी पृथ्वेर तो खुणा आनी अजपा करता, कित्याक ताणें दानियेलाक शिवाच्या घसांतलो सोडयला. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक ताका महिमा दिया आनी वाकाणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. दोवा आनी खऱ्या तेंब्यानो तुमी सर्वेस्पराक वाकाणा. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. हिमा आनी थंडीये तुमी सर्वेस्पराक वाकाणा. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. बर्फा आनी इमा तुमी सर्वेस्पराक वाकाणा. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. दिसानो आनी रातीनो तुमी सर्वेस्पराक वाकाणा. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. उजवाडा आनी काळोखा तुमी सर्वेस्पराक वाकाणा. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. जगलावण्यानो आनी मोडानो तुमी सर्वेस्पराक वाकाणा. ताका महिमा दिया आनी वाकाणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. सगळी पृथ्वी सर्वेस्पराक वाकाणून दीत. ताका महिमा दिव आनी वाकाणू ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. दृढ रवा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारन धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जेरुसलेमाक सैन्यांनी वेडो घाल्लो तुमी देखताना ताचो विबाड लागीं पावला म्हणून जाणा जाया. त्या वेळा जुदेयांत आसात ते दोंगराक पळोवन धांवूं, शहरा भितर आसात ते भायर धांवूं, आनी नाडांत आसात ते शहरा भितर रिगाना जावन. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेलें घडोवन येवचे खातीर पारीकपणाचे दीस ते. हा बिरमोत त्या दिसांनी गर्भिणीची आनी पावनो दितेल्यांची. गांवांचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो. थोडे तलवारींक बाली जातले आनी थोडे परकी देशां मदें गुलाम जावन शिंपडटले. आनी हेर जातीच्यांक म्हूण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातीच्या आपल्या पांयांतळा मस्त येतले. सुर्याचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टीक पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्यो लोकतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरीश चुकतलो.
तेदवा मनशापत वर्त्या पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयलोलो दिश्टीक पडटलो. ह्यो सर संगती घडोवन सुरू जाल्यो म्हणटाना धैर्यान उबे रावा. तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया. देवाचे उतर हे वगणे तुका क्रिस्ता. एका फार्म हावजांत एक दुकोर आसलो आनी हो दुकोर तें घाल्लें उस्तें आनी तशेंच आंबट जाल्लें खाण आनी इल्लेंशें गाणी येताली त्या गुडांत. आनी तो दुकोर बार हॅप्पी आसलो. इतलें बरें खाण म्हाका मेळ्ळें आनी सदांय तकली पंदा घालनच कावनूच आसलो. एक दीस त्या दुकराक धरन मारूंक व्हेलो. मारूंक व्हरतना दुकराचे पाय वयर बांदून दांडो घालून उखलून व्हरताले. तो व्हड दुकर अशें वयर पळोवंक लागलो. वयर पळयतना दुकराक नोत संवसार दिसलो त्या दिसा. येदोळ पर्यंत धरणीक पळोवन तें मेळ्ळें उश्टें आनी पाड जाल्लें खाण हांव खातलो. आतां तो म्हणटा इतलो बरो संवसार देवान रचला, इतलो सोबीत आसा, हांगा घाण येना, हांगा सक्कडी बरें दिसता म्हूण तो दुकोर चिंतूंक लागलो. मोगाच्यान ह्यो सर संगती घडोवन येतना तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, आनी कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ही उतरां आनी ह्या काणयेक इल्लेशें ताळ पडटा देखून ही काणी तुमच्या मुखार हांवें दवरली. पूण हांव ती जायते लिसांव आमी शिकचें आसा. आज आयच्या देवाच्या उतरांत साबार खुणां घडटल्यो म्हूण सांगिल्लें आसा. तुमी आतां मतीन दवरलें जाल्यार परत उडास करचें जाल्यार सुर्याचेर, चंद्राचेर, नखेत्रांचेर खुणां दिसतालीं. दर्यो घासतलो आनी अंतराळाच्यो सगळ्योच लोकतल्यो. हें पळोवन मनीस शिरी सुकतलो म्हूण सांगलां. ही खुणां दिसच्या वेळार आनी आयल्या वेळार तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा म्हूण सांगलां. तो व्हड तुमची सोडून लागीं पावल्या. असली खुणां खंय आसात? खंय आसात ही असली खुणां? आमच्या मनशांच्या जिविताच्या कश्टांच्या काळार असली खुणां आमकां त्याच चंद्राचेर काळोख पडलेलो, सुर्याचेर काळोख पडलेलो, नखेत्रां सकला पडची, दर्याची गाज पडची आमकां आयकना जाल्यार मनशा जिवितांत असल्यो संगती घडोवंत आसात. खंयच्या वेळार फाटल्या दिसांनी केरळांत, तिरुपतींत आनी उत्तराखंडांत आयलोलो पावस आनी लोक मेल्लो पळोवन आनी गुडे कोसळ्ळे पळोवन लोक एका रितीची शिरी सुकला. आनी असली खुणां कितें म्हूण तो चिंतूंक पडला. मरणाच्यो खबरो कितल्यो आयल्यो. हार्ट अटॅक जावन फादर मॅथ्यूवास मेलो, फादर वालेरियन लुईस मेलो. तरणाटे मरण पावतात. ह्या दिसांनी आमी कितल्यो खबरो आयकता. आमकां आकांतून पडटा कितें जाता म्हणलें कळीत जायना. चिंतलें काम जावना, बिजनेसांचो लॉस, लॉकडावन जाल्यार कामां गेलीं, वैयक्तीक रितीन बेजाराय कंत आसा, संतोश ना. मोलां सडल्यान टोमॅटोक 100 रुपये जाल्यात, डिझलाक पेट्रोलाक मोलां सडल्यान. हें कितें घडटा? ही पुरा खुणां आमच्या मुखार दवरली देवान. ही खुणां, दीज आर द सायन्स. आनी ह्या खुणां मारिपात आमी शिकोवंक जाय. आज सांगता देव आयच्या देवाच्या उतरांत तुमच्यो तकल्यो नीट उबारून धरा. असली खुणां असल्या कश्टांच्या काळार देव आमकां धैर्य दिवंक, बुजवण दिवंक असलीं उतरां आमच्या मुखार दवरलीं आसात म्हणलें आमी समजूंक प्रयत्न करया. आनी केदळारी देव आमकां वयर पळोवंक सांगता मात्र न्हय, तो आमचो धर्म आमकां वयर उखलून पळोवंक सांगता. वांजेलांत थोडीं गणितां आसात. मार्कुच्या 9व्या अध्यायान 27 वळींत एक भुरग्याक मोनो देंवसार लागुल्लो. आनी तितलें मात्र न्हय, बेरो आनी मोनो. आनी ह्या भुरग्याक ताचो हात धरून जेजून ताका वयर उबारलो. आनी
तो उलोवंक शकलो. मातेवाच्या 5व्या अध्यायान 40 आनी 1 वळींत जायराच्या दुवेक थलिता कुम म्हणून सांगून त्या चलयेक हात धरून ताणें उठयलो. धर्मदुतांच्या कृत्य पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत 7 आनी 8 वळींत एक दनपारांचे पेद्रू आनी जुवांव देवाळाक गेल्ल्या वेळार थंयसर एकलो थोंटो बसून आसलो आनी तो भीक मागतलो. म्हजे कडेन रुपया आनी भांगर दिवंक ना, भागर जेजूच्या नाजरेताच्या जेजूच्या नांवान हांव तुमकां सांगता, उठ आनी चल. हात धरून उठयलो ताका. आज आमच्या ह्या खुणाच्या काळार ही खुणां जायतीं आसात. ह्या दिसांनी घडलेल्यो संगती आसात. हे सर संगतीच्या वेळार जेजू आमचो हात धरून आमकां उठयता मात्र न्हय, वयर आमचे तकल्यो नीट दवरूंक आमकां सांगता. तकल्यो नीट दवरचे म्हळ्यार कितें? बाबाटांत तीर रावचें, बाबाटांत आमी धैर्यादीक जावचें. खंयच्योय संगती आमच्या जिवितांत आमच्या बोवारी आयल्या वेळार आमी घट्ट तकल्यो आमचे नीट धरून रावंक आमकां देव आपण दिता. तर मोगाच्यान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना उडास दवरया. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सक्कडी घडचीं खुणां घडितां आमच्या बोवारी आसा त्या सक्कडी आमच्यो तकल्यो नीट धरून बाबाटांत तीर रावंक देव आमकां आपण दिता. ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. C37. सर्वस्वांचे मोकाळ बापा, काणीक जावून तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा, घालतो तांचे तुझे बेसन. कितेंच ना आमचे संसारा, आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें. भेटयता आमकां ह्या बलिदानांत तुवें दिल्ल्या सगळ्या भेड्या सोबे. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा, काणीक जावून तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा, घालून तांचे तुझे बेसन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता सारकें जामच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळ्ळें आमच्या आख्या सेवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक बेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायन मानून घे. तांचे वरवीं आमी तुज्या दयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुज्या कृपेचें बोळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचे मोरान संभ्रमता. जिव्या बाबार्थान ताचे पुनर्जिवानपण परगटता. तिरबरवशान ताच्या महिमे वोंत येण्याक त्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
नळभर असो सर्वेस पटो सर्गाने संसार भरला तुझ्या नये बाबा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस पराचे नावे येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या कुशेन कश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतल्यान पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसत तें वारो तेणें हें म्हज्या उडासा करात Bavarta sagat pargatoya सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर जीवनपण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अप्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगड्यास करता आनी हो जिवीत आसो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगा चवतल्या मातसो मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारिले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पेद्रू पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाटय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोड पडोवंक फोव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये सांगाती बाकेबोन तूं जुजे तिसपती बाकेबोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडोंदराची आज्ञा आमच्या मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नाम पवित्र जावं तुजें राज संताय
तुझी खुशी सकाळ सदा तशी संसारान साव आमचो दिसपडतो ग्रास आमकादी आनी आमी आमचे चुकल्या मोक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुबसकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवणारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकविळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे. ओ जेजू, देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. D33. काळजांत म्हज्या सोम्या ये तूं म्हज्या दर्या आत्म्यांत म्हज्या सोम्या तूं कर म्हज्या दर्या ये तूं म्हज्या सोम्या वांकय प्रकाश तुजो धांवडाय काळोख म्हजो पेटय मोगा म्हजो घे तूं म्हज्या सोम्या
वांकय प्रकाश तुझो धांवला काळोख मोसो पेटय मुखार वचो तुझे वेळ कितेंच नाका तुजो म्यान पुरो म्हाका अनवरात साडी नाका वेंगून रावता तुका ये तूं म्हज्या म्यान प्रकाश तुझो धांवलाय काळोख म्हजो पेटय मोगाळ म्हजो ये तूं म्हज्या म्यान वांकय प्रकाश तुझो धांवलाय काळोख म्हजो पेटय मोगाळ म्हजो तुझ्याच मांसान पोसताय सर्गी उंडो दिताय पात्याक उंचो बाटाय तुझे थंय एकवटायताय ये तूं म्हज्या म्यान वांकय प्रकाश तुझो धांवलाय काळोख म्हजो पेटय मोगाळ म्हजो ये तूं म्हज्या म्यान वांकय प्रकाश तुझो धांवलाय काळोख म्हजो पेटय मोगाळ म्हजो काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या तकल्यो उबारून दवरूंक ताणें आमकां आज फोव केल्ल्या पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. आमकां बाबार्थ दिल्ल्या पासत हो एवकारी सॅक्रिफीस भेटोवंक आमकां फोव केल्ल्या पासत आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. प्रार्थुया. सर्पद्वेदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलाय. तुज्या मोगाच्या वेंग्यांतली आनी आमच्या बाबा भयणीच्या एकवटांतली सगळीं वेगळीं सोरोंक कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
देवाचे उपकार. F16. सौम्या दिन वासुया तो बरो. सौम्या दिन वासुया तो बरो. सौम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोकोरो. वासुया सौम्या सर्व गाडी. वाकण गाव्या ताका संसाकाळी. वर्गाने प्रीतम रचले. ताका महिमा सदा काळी. सौम्या दिन वासुया तो बरो. सौम्या दिन वासुया तो बरो. सौम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमित सोकोरो. सकाळींची भेटवणी येजूच्या दैवी कळसा आयच्या दिसाची सर्वची मागणी कामा आणि कष्ट आमच्या पातकाच्या परेकपणापासून आणि आलतारीच्या बोपवी सक्रामेंतान तुवें तुकास कळन आसतना भेटोवच्या सुमे सिरेद्यापासून बगे वंतांक वर मरयेच्या कातावीन कळसा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागणेच्या अपस्तलदीच्या इराद्यापासून आणि पाप सैबान या म्हयन्याक दाखोवन दिल्या इराद्यापासून हेंसर हांव तुका भेटयतां. सर तुझे पासून येजूच्या भोव पवित्र कळसा येजूच्या देव कळसा तुझे रास येवं आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची. सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव कुशी व्हरतां. सौम्या जेजू तुझ्या भोव दैवी कळसाचे ससायेन राख आमच्या भोव बगेवन पाप साहेबाक सातून ताका उजवाड गटाय आनी बुसवण. म्हज्या देवा म्हजे सैबा हांव तुझ्या पांयां पडतां. हांव तुका अर्गां दितां. अंतस्करणी नमस्कार करतां. ओर तुजो उपकार मानतां. कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हूण निस्क्रिस्तांव केलें म्हूण आजपर्यंत सांबाळलें म्हूण. जशी बरी रात येली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दितां. म्हजी चिंतना म्हजे सग म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकाच्या बारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी सुमेस्त पातकां म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्रज्ञा दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना संवच्या तुजे उपादेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. सुम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्म्यावर वेती करपेस जाली. नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फॉल तुजे खुशीचे जिसो. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमोपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. आपले सुम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे ते सांग. नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फॉल तुजे खुशीचे जिसो. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमोपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फॉल तुजे खुशीचे जिसो. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमोपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम पसत विनाती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फोस आमच्या खातीर मागया येसुम्या बड्याचे सोडवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान म्हूण शपन घेतले आमी सणस जाल्या. ताच्या कश्टाने कुसावरी जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पवशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मार्फत आमेन.
महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या मुझे आत्म्या सगळीचे देण म्हाका दिलाय तुझ्या दरम्यान म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राग सांभाळ सलय आणि भावार्थाचे विधान. सर्वेश्वरा देवा तू एकच देव आणि एका देवातें एक सण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव ते सत मानता. तुजो दैवी पूत मनीस जालो आणि आमच्या पातका खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आणि कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सता हांव सत मानता आणि उसारता. कित्याक तू सस्तीक सत आणि सांडवाय आणि तुवें ती उगडापी केल्यान तू फटयनाय वा फटवून पडनाय. या बाबार्थांत जिवंक आनी मरूंक हांव शिवरता. आमेन. बरवर्षाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बुकसाणी आनी हे जिणे उपरांत सस्तीक सुख सोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी ककुळदार आनी तुवें ते बसयल्या. या बरवर्षांत जिवंक आनी मरूंक हांव शिवरता. आमेन. मोगाचे विधान. सर्वेस्परा देवा सर सुप्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर भरू आनी सर मोग तुका फावो. या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव शिवरता. आमेन. दुखीचे विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोगोसली. पूण चड करून तुका बऱ्या आनी सर्व सुप्रासड मोग फोगोसल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पटक्यांचे सुमेस घेतली म्हूण ती निश्चय करता. आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रसाराक आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो. हांव कुंवार मरयेता सलमलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले. ताका कुस्सा चडलो. तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तें तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे बोगसाणे कुडीचें जेवणपण ससनाचें जेवीत. आमेन. मोरी एक समर्पण. म्हजे राणी आनी माये हांव म्हाका सगळेंच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे दैन दाखोवच्याक आयचे दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळेंच काळज दवरनासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजी चल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. हे मरिये पाप करनातल्या तुझ्या गर्भसंभा मारिपाक कर म्हजे गुण निस्कळ आनी म्हजो आत्मो बगेवून. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे कुशीचें जिसो. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. बरें मन जोडूंक सांसुसे कडेन मागणे. हे भगवंत सुसे जेसूच्या आनी मरियेच्या हातांत तुवें प्राण केलोय. म्हज्या जिणेक मरणाची मोर पडटना हे भगवंत बापा जेसूक आनी मरियेक सांगाता काण घेवन म्हजे कुणकेक घे आनी सोड दी म्हाका. त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजवण तांच्या पवित्रतान प्राण करची. तुमच्या पवित्रतान जिणेंत आनी मरणांत हे जेसू सुसे मरिये म्हजो आत्मो दिता. आमेन. मोगाळ पुत्रा सवे
ओंकार मोरी आशीर्वाद देवा बगीन खुशीचे कुर्मे निवरंग आमच्या देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.